नमस्कार. आयच्या उत्सव या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. ह्या उत्सवाक नव्या वर्साची सुरवात जाता म्हणून नवे वर्स वा गुढीपाडवो गोंयांत ताका संवसार पाडवो म्हणटात. 15 दीस शिगमो आनी मागीर गुढीपाडवो. चैत्र म्हयन्यांत जायत्यो कार्यावळी जातात. होमखणाची जात्रा म्हळ्यार उज्याची चांचणी. कलशरुपी देवाक माथ्यार मिरोवन सगळे धोंड घराघरात दिसपी उत्सव. हिंदू कॅलेंडरा प्रमाण गुढीपाडवो ही नव्या वर्साची सुरवात. हिंदू पुराण कथे प्रमाण भगवान ब्रह्मदेवान गुढीपाडव्याच्या दिसा विश्वाची निर्मणी केली आणि दीस, सप्तक, म्हयने आणि वर्साची सुरवात केली. कांय जाण अशें म्हणटात, जेन्ना राजा शालिवाहनान जैत मनयलें आनी जैत मनोवन पैठणाक परतलो, लोकांनी येवकाराक बावटो उबयलो. तो दीस म्हटल्यार गुढीपाडवो. सार्वजनिक गुढीपाडवा उत्सवानिमित्त आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थित
श्री गणेश ज्यांची आम्ही सदीच पहिलीच आराधना करतात ते श्री गणेशपुरी विश्वस्त मंडळान गणेश पुनर्प्रतिस्थापना सुवाळो मनयलो. वाजत गाजत मूर्ती भोवडायली. बायलांची दिंडी लेजिमींक लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. नमस्कार, मी गणेश अर्चक चेतन पुराणिक. दिनांक 22 मार्चपासून 27 मार्चपर्यंत हा जो काय पुनःप्रतिष्ठापना सोहळा झाला, उत्तम प्रकारचा हा सोहळा आत्ताच संपन्न झालेला आहे. पहिल्या दिवशी श्री गणेशाच्या मूर्तीचं आगमन झालं. दुसऱ्या दिवशी जलाधिवासाचा पूर्णपणे आम्ही इथे विषय केला. तिसऱ्या दिवशी शय्याधिवासाचा पूर्णपणे विषय झाला. त्याच्यानंतर 27 तारीखला गणेश पुन्हा प्रतिष्ठापना सोहळा करवीरपीठ शंकराचार्यांचे इथं आगमन झालं आणि त्यांच्या हस्ते कलशारोहण करून श्री गणेश पुन्हा प्रतिष्ठापना सोहळा आता तिथे संपन्न झालेला आहे. या सोहळ्यामध्ये जे काही इथल्या सर्व स्थानिक लोकांनी, स्थानिक नागरिकांनी, गणेशपुरीतील रहिवाशांनी आणि श्री गणेशाच्या चरणी आम्ही अशी प्रार्थना करतो की येणाऱ्या भक्तांचं ज्या काही इच्छित चांगल्या मनोकामना आहेत त्या परिपूर्ण व्हाव्यात आणि उत्तरोत्तर अशीच ह्या भक्तांना चांगली शक्ती, बुद्धी आणि प्रेरणा ह्या गणरायाने देवो आणि सर्वांचं कल्याण हो, ही श्री गणेशाच्या चरणी प्रार्थना. धन्यवाद.
चैत्र शुद्ध प्रतिपदा वा गुढीपाडव्या दिसा कळस उत्सव सुरू जाता. 3 दीस देवी शांतादुर्गेच्या देवीचो कळस घराघरात भरतात. दुर्गेचे पारंपरिक होमकाण आणि पारंपरिक कार्यावळींनी शेकड्यांनी भक्तांनी साक्षी जावन मनयलो. दुर्गेचो कलश उत्सव शेकड्यांनी भक्तांच्या हाजिरेत अग्निदिव्य आणि पारंपरिक कार्यावळी सयत मनयलो. त्याचप्रमाण विर्डी साखळे कलशोत्सव ह्याच प्रमाण होमकुंड मोठ्या भक्तांनी मोठ्या उमेदीन मनयले. हॅलो 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 वाटी वाटी हॅलो 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 बागेचं काढून माहिती तुमका सगळ्याला
पिळगांवां साईबाबाच्या मुर्ती स्थापनेचं 17वें वर्स मनयलें. पिळगांवचे साई सेवा धाम सगळ्यात पोरणें देवस्थान. पिळगांवां 1954 वर्सा स्थापन जावपी गोंयांतलें पयलें श्री साई मंदिर. श्री धाम ह्या मंदिराचो आज 17वा वर्धापन दिन आमी साजरो करता. साई सेवाधाम पिळगांव हे 18 मार्च 1954 स्थापना जाल्ली आसा. तशेंच 2006 सालान आमी नवीन मूर्ती हाडली. ती अंदाजे 5 फूट आसा आनी त्या मूर्ती हाडलेल्याच्या हितून आमी दर वर्सा 5 दिसांचो प्रोग्राम साजरो करीत आसता. आनी हो 17वें वर्स 5 दीस आमी 5 महाप्रसाद आसता. लोक आमचे महाप्रसाद घालता. तशेंच 5 दीस आमची बरी नाटकां हांगासर केली वता. आनी यंदाची जे आसा म्हणजे मदीं 2 वर्सां कोविडा खातीर आमचे प्रोग्राम जावंक पावूंक ना. पण आमी आतां लास्ट इयर्सान अशें परत आसलो तसोच प्रोग्राम सुरळीतपणे करता. तशेंच गांवाचो हांगासर बरो प्रतिसाद गावता. लोक हांगासर बऱ्या मोठ्या संख्येन उपस्थित रावतात महाप्रसादाक. तशेंच रातचे जे आमचे कार्यक्रम जाता तेका जाता. तशेंच आमची 4थ्या दिसा रामनवमी साजरी केली वता. राम जल्म सोहळा जाता हांगासर. गिमोण्या आमचे जाता थंयसर थंयतले लोक येता हांगासर. सो तेन्ना आमी सांजची मागीर 5 सुमार पालखी वयता. ती गांवान अशी भोंवून येता हांगासर. आनी लास्ट दिसा म्हणजे 5व्या दिसा दही हंडी जावन कार्यक्रमाची सांगतात. हाय रे हाय देणारे मेरे राजा इथे चालणारे परंपरा नी तू बरो दिसता काय तुका पळोवन ते परंपरा अशें काय तू उमेद जाल्या काय तेका पळोवन तुका पळोवन काय मरे खूब उमेद जाल्या. कितली जाल्या खूब म्हणजे खूब उमेदीन मरे माझे काही सामकें भरला कांयच भरला हो जायते. ए मेरे राजा ए मेरे सोना ए मेरे मजनू देणारे मेरे राजा हाय रे हाय देणारे मेरे राजा पाड पडो ए
मेले इतलेच चोयटा दिसता इल्ले एकूच कॅसेट लायल्या हाय रे हाय दे ना रे दे करू ए भाई साहब ए भाई साहब लगती मैं तेरे को हाँ भाई साहब लगती मैं तेरे को सॉरी बहन जी बहन लगती मैं तेरे को बहन लगती मैं तेरे को बहन अपनी बीबी को जाके बोलो बड़ा आया मुझे बहन बनाने वाला और बड़ा इसी बैठे सगळे स्वप्नाची वाट चालवण्याची मजा ना इथून मी त्यांची किती चुकला हरिकृष्णा घाता होय हरिकृष्णा घाता कलेक्शन करून काय फायदा ना काय त्याची सारखे ना कितले बॉडी सांगपाचो यत्न केलो आणि फायनल मी माने आहे तुका कसो जसो कितले बॉडी सांगपाचो यत्न केलो माझे तकलेर वचना शिक्षण जावपाचो नाम दोतोर म्हाका आणि जाय तेका बरो दोतोर जातो ना एक नालायक दोतोर जातलो म्हाका आवडना रे शिक्षण म्हाका म्युझिक आवडटा म्युझिकान म्हाका करियर करूनी तुका उतर दिता म्युझिकान जर फुडें गेलो एक दीस बरो कलाकार जातलो तुजें नांव वयर काडटलो हे उतर तुका कितें केळबाय मुळगांवची पेटेची जात्रा जी गोंयांत शिरगांवची लयराईवयली मुळगांव आनी मयेची महामायेची जात्रा फामाद त्याच प्रमाण ही तितकीच फामाद तिका पेटेची जात्राय म्हणटात. अशें म्हणटात मयेची व्हडली भयण केळबायेन मुळगांवचे भयणीक 3 दीस रावपाक आपयल्ली आनी त्या खातीर मयेचे दिवचलचे शिरगांवचे चौगुले गांवकार वांयगणचे भक्तगण अशे मेळोन मुळगांवां पेट सजयतात आनी पारंपारीक वाटेन रानांतल्यान ती मया व्हरतात. वजनात घे म्हणजे माते आज दाडाचे तुझे एकमते गणित कर म्हणजे माते आज धायमान हिताक घे म्हणजे माते आज तळेकराचे तुझे एकमते गणित कर म्हणजे माते आज जान जाणी 7 जाणी 8व्या घेतो बाग वजनात घे म्हणजे माते आज मायेचो पूर्ण सटी देवता मारिंगण म्हणजे माते
तर आयच्या उत्सव कार्यावळीन तुम्ही पहिले गुढीपाडवा, नव्या वर्साची सुरवात, होमकाण जे विड्डी, पिळगांव, दिचोली, बोर्डे, चोडणे, सरवण अशा विविध गावांनी साजरे करतात. स्वामी प्रगट दीस, साईबाबाचो 17वो मुर्ती स्थापनेचो सोहळो, म्हापशाचो गणेशपुरीचो मुर्ती स्थापनेचो दीस असे जे उत्सव आमी पळयले. उत्सव म्हटल्यार एकी कडेन येवपाचें साधन, जेणे करून ताण किंवा भान विसरून ल्हान मोठे, गरीब श्रीमंत असे एकठांय येवन काम करप, कार्यावळीन भाग घेवप, नाटक सादर करप, चार चौगान कशें वागत हें सगळें जाता. हेंच तर खरी भक्ती अशें म्हणूं येता. तर देव बरें करूं.